म्हाका एक सांगात, तुमकां तुमच्या आवय बापाय कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? कोण सांगता? म्हजी मम्मी दिसूय भर भायर आसता. म्हजी मम्मी बँकेन काम करता. पप्पा आदोगाद. तो सकाळी च्या घेवन वता, तो रातचो येता आनी रातचो आयल्यारूय ताजे फोन आनी क्लायंट्स ताका मेळपाक येता. आमकां ती दोगांय वेळ दिनात, पयसो दितात. म्हाका अशें दिसता तांणी आमकां वेळ दिवचो, आमची अपुरबाय करची. आर्या, पॉयंट टू बी नोटेड. कळ्ळें मुगो? भुरग्यांनो, आमी मुगो तुमच्या सगळ्या पालकांक तुमचो हो हुस्को कळयतलीं. भियों नाका. कळ्ळें? दत्तू अप्पा, फाटल्या विकान अण्णा हजारे गोंयांत आयिल्ले तेन्ना तुमी तांकां मेळिल्ले? कसलो प्रश्न विचारता गो? ना, बरो आसा ताचो प्रश्न. आर्या, ही भुरगीं खुबूच हुशार गो बाय. हांचे फुडें कशें उलोवपाचें तें कांयच कळना. कितें जालें ना मुगो, हांव गेल्लो बेळगांवां आनी अण्णा पावलो गोंयां. ताका लागून म्हाका ताका मेळूंक शक्य जालें ना. कळ्ळें? तर भुरग्यांनो, आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. दत्तू अप्पा आनी अमृतेबाय आमच्या ह्या कार्यावळीक आयले म्हणून हांव तांचे खूब उपकारी आसा. भुरगीं बरीच हुशार मुगो, सारकी तुज्या भशेन. दत्तू अप्पा, हे घे. तुम्ही आयली आनी कार्यावळ सोबली. आर्या, आय एम प्राऊड ऑफ यू. तूं कॉलेजीन शिकता तरी देखीत मुगो तूं भुरग्यां खातीर कितें तरी कार्यक्रम करीत आसता. अशेंच कर, फुडें वच. आय एम हंबल. दत्तू अप्पा, पण अण्णा हजारेक तूं मेळूंक वचूंकूच ना रे. कितें जालें ना मुगो, अण्णा हजारेक म्हाका मेळपाक जाय आशिल्लो. आगोस्तीन लागलेलो, गोंयना लागलेलो ताका मेळपाक या म्हणून. पूण तूं कितें जाणा, ते दीस रवी नायक मनीश तिवारीक आपल्या दोगांय भुरग्यांक घेवन मेळपाक गेलो. ताजे बद्दल पेपराचेर चोथो केलो. मनीश तिवारीक रवी नायक आपल्या दोगां भुरग्यांक घेवन गेला म्हणून. फाल्यां हांव जर अण्णा कडेन गेल्लो न्हू जाल्यार केजरीवालाच्या पक्षाक तेंको दिता, राजकारणांत पळोवंक सोदता, अशें कितें कितें येवपाचे गजाली पेपराचेर. म्हजेर लोकांचो दोळो आसा म्हणटकूच हांव आपलो म्हणलें हांव बरो आसा, कोणाक कांय मेळपाचें ना. आनी खरें सांगपाचें मुगो, देर इज नो पॉलिटिकल बोन इन माय बॉडी. कळ्ळें? कितें जी हाडां आशिल्लीं पळय ती अनमोड घाटार मुगो खिळखिळी जाल्या. लोकशाय या मुगो, या या. बरो जालो कार्यक्रम. हा, हय हय. पेत्रोला हा मुगो हरशीं. कशी हे स्कुटरींचे मुगो अशेंच. वांकडी करून पळय. केली मुगो, आनी कितें, कितले फावट करपाची. हे कितें मोटरसायकली वांकड्यो करपाक. काय आमी हांगाच उरताले अशें दिसता. कितें जालां म्हणून कांयच कळना. कितें जालें दत्तू अप्पा, तुका पळोवन मातशें जिवाक सू जालें. हां, कितें जालें? स्कूटर स्टार्ट जायना? राव मातसो, हांव पळयता. हांव मातशी मॅकॅनीक पाडा करता. कितें करता तें कर बाबा. जाली मुगो. घे दत्तू बाप्पा. कितें जाल्लें रे? काय जालें? म्हाका दिसता पेट्रोलाची कितें मातशी मिस्टेक आसतली. तुमकां मरे एक गजाल सांगपाक जाय आशिल्ली, ताका लागून मरे हांवें ही अशे रितीन सांगली. कसली गजाल ती? पयर मरे पर्रीकरान असल्यो एक्टिवा वांटल्यात. तो गेल्लो ते दूधग्रामान. दूधग्रामान पळय हे भलायकी अधिकारी आनी ते जनावरांचे अधिकारी आसा थंय तांकां तो असल्यो गाडयो दिवंक गेल्लो. गाडयेचेर बसलो वाटतकूच इनॉग्रेशन करपाक. फर फर खर गाडी सुरूच जायना. खोटो मारल्यो आनी कितें जालें, सुरू जायना. पर्रीकाराक कळ्ळें तो हुशार, गाडयेन पेट्रोल ना म्हणून.
त्या ऑफिसराकूय कळ्ळें की पर्रीकाराक आपली भानगड कळ्ळी. सर पेट्रोल घालपाचें आशिल्लें आतांच घालता आनी अशी सारवा सारव करूंक लागलो. पर्रीकार उठलो आनी तिडकीन गेलो. बरें जालें देवा, पेट्रोल घालूनय तर गाडी सुरू जावंक नासली जाल्यार सरकारी वेपारूच तशें. दत्तू आप्पा हेवटेन खंय आयिल्ले? दोस्तू अप्पा मरे ह्या शाळेन बाळ दिनाच्या कार्यावळीक भाशण करूंक आयिल्ले. कितें जाता मरे, भुरग्यां मदीं गेलो की मरे जीव बरो शांत जाता. भुरगीं मरे गार्डनांतलीं फुलां कशीं, तांकां मेळटकूच मन निर्मळ जाता, आपलो जीव टवटवीत जाता. ती मरे जाणट्या भशेन न्हू, तांचें मन सदांच निर्मळ आसता. बरें तें सोडा, तुमी खंय गेल्ले रे? तुमची अशीं पडिल्लीं तोंडां पळयल्यार. दत्तू अप्पा तुका खरें सांगू, हांव मामलेदार ऑफिसान गेल्लो. ते म्युटिशनाचें काम आमचे 6 म्हयने जाग्यार पडून आसा. मामलेदारूय मेवना आनी हांगले हे कर्मचारी दळटी रे. काम चुकार, कामाक सारखे आळशेल्ले, पगार घेवपाक फुडें पूण काम करपाक ना तो न्हयकार आनी ना नाकार. अरे जालें तरी कितें? सांगता. अरे खंय चल्लेत रे? हे कितें हॉटेल काय धर्मशाळा रे? फूट फूट लागलो चल बसते रीत आसा तुमकां? कसले कामां रे? आनी हांव हांगा कित्याक बसला रे? अरे तुझं जेत पळय, तूच पयला दिसता कलेक्टर काय मामलेदार कसो. मंत्र्याचो मनीस न्ही, रुबाब तसोच. ए माझ्या आई बापाचें नांव वयर काडनाका हां. काम कसलें तें सांग. अरे आम्ही गुंतून वचून कलेक्टराक मेळटा रे. म्युटिशनाचें काम 6 म्हयने जाले कांयच जावंक ना. आमी तेच विचारूंक येयल्या. बाई सांगात मरे तर अशें. हांगा लोकांची कामां 4-4 वर्सां जावंक ना, पेंडींग आसा. तुजे 6 म्हयने जाला मरे. भुरग्यांक जावपाक हांगा 9 म्हयने लागता. हां हॅलो. हां नुस्तें हाडटा. आगो हांव केन्ना भायर सरतलो आसलो नुस्तें हाडपाक, पूण हे आयले मगो जीव खावपाक. हाडटा नुस्तें आनी कितें हाडूं? तेपा हाडूं आनी भुरग्यांक कितें बिस्कीट हाडूं? बरें हाडटा. धरता भायर. राजा हे सगळेच मदेले मरे. दगड ना पाड पडले ते क्लाब तरी आसतले मरे. तो मुखार पुलीस पळय, त्याची आनी पीड आसनासल्या पुरो. पुलीस मरे त्रास करतलो, त्याचे कामूच ते. चल या मरे. चल या. उकासाचे आनी कालवाचे बाट न्हय आनी कायतानाचे बेस न्हू. आम्ही म्युटिशनाचें काम जाला काय ना ते पळोवपाक येयल्ले. 6 म्हयने जाले. कट्टेन गुणे घालून बसलेले कितें रे? 6 म्हयने जाले 7 म्हयने जाले ते मेसपाक. आम्ही मातशे क्लार्काक मेळूं जाय जाल्यार आमी मामलेदाराकूय मेळटा. तुम्ही कोण पात्रांवाचे मनीस काय साहेबाचे सोयरे रे? डायरेक्ट मामलेदार मेळून वयतात ते. अरे दार पळय ताका मातशें भितर. ताका हे फुडें किटकिट. नासा खंयची. हा सर आमची मातशी फायल पळय. अरे जाला कितें तुमचें? वाद घालप बरें न्हू, हें गव्हर्मेंट ऑफिस. आमी वाद घालूंक ना. तोच आमकां आरे तुरे करून जाणवणी सांगता. हांगा आमकां भितर येवपाकूच हो दगदग. म्हाका मातशें काम कितें तें बेगीन सांगात. म्हाका मातसो व्हिडिओ करून वचोंक जाय, काम आसात. आमचें म्युटिशनाचें काम खूब तेंप उरलां हाडून न्हू, तें आमी विचारूंक आयिल्ले. इनवडाक केन्ना गेला? 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने जाले. आपूच कितें जाता इतके? एकली बायल गेल्यार मॅटर्निटी लिव्हेर आनी दुसरी चायल्ड एज्युकेशन रजा आसा. मागीर तुमी मामेलारा घेवन मेळात. आमी आतां मातशें मेळून वता मरे. आमी 70 किलोमीटर पयसून आयिल्ले आसात. अरे शाण्या, अरे गुण्या, मामलेदार गेला 80 किलोमीटर पयस पणजे मिटिंगेक आनी तुमी कोणाक मेळटात तेच्या मेजाक आनी उलयतना कोणाक खुर्चेक. हांव जाणत आशिल्लो तुमी मरे ऑफिसान खंयच्या तरी सरकारी गेल्ले भितर आनी थंयसून भायर सरल्या म्हणून. मनशाक जर आपलो मूड पिड्ड्यार करपाक जाय सरकारी ऑफिसान भितर सरपाचें रोखडो पिड्ड्यार. तांकां मरे कामूच करूंक नाका. फक्त सरकारी नोकरी जाय. नोकरी मेळ्ळी काय गांवार हेडप. हे अशेंच चलतले फुडें. आमी सोशीत रावले रे जाल्यार मरे पुता हें अशेंच चलपाचें. हांव कितें सांगता तें लक्षांत दवरा. हांकां मरे ह्यो सरकारी नोकऱ्यो बी आसा पळय तांकां तशें काम दिवंक फावना. तांकां मरे दिसावड्याचेर हाडूंक जाय. यो दिसाचें काम कर. तांकां मरे मागीर बरें जेवण बी दिवंक जाय, मानायांक कशें दिता तशें. आनी त्या जेवणार भाजी कसली मस्काच्या सांगेची भितर इल्ल्यो बियो फणसाच्यो घालपाच्यो मरे आनी भाजी दिवपाची खाया म्हणून. दिसाचें काम सोंपलें की ना गे हो तुजो दिसावडो म्हणून दिवपाचो. आनी जर त्या दिसा काम बरें केल्लें आसा जाल्यार ताका फाल्यां परतो कामार या म्हणपाचो.
हांकां मरे कायम सेवा नोकरी उपकारना रे आयल्ले दिसा लाड जाल्या खंयचे DA पेन्शन बोनस ग्रॅच्युइटी आमच्या देशान या परमनंट नोकऱ्या लागून पाड पडिल्ले आसा राजकीय फुडारी मरे नोकऱ्यांची आयसा दाखयता फक्त इलेक्शनाच्या वेळार आमच्या देशान खंय मरे जे सरकारी नोकर आसा पळय तातूंतले मरे 90% मरे अप्रामाणीक आनी कामचोर अमेरिकेक आनी युरोपांत कितें जालां फक्त 10% लोक अप्रामाणीक आनी कामचुकार बाकीचे बरें काम करतात तरी लेगीत जे पळय सरकारी सेवेन 3 वर्सां सेगीत काम करतात न्हू तांकां मरे थंय कोणूच किंमत दिना खाजगी सेक्टर आनी प्रायवेट कंपनी पळय आसता त्यो मरे तांकां मरे नालायक म्हणटात तुम्ही सरकारी सेवेन 3 वर्सां आहा नालायक आमकां नाका तुम्ही कितें रे हा ही नोकरशाही मरे एक नरकासूर कसो हातूंतले वायट गजाली काबार करूंक जाय आनी त्यो आगोस्तीन करतलो बस्त्यांव करतलो गोयना करतलो म्हण आमी जर अशा हातार हात बांदून बसले रे त्यो जावपाच्यो ना त्यो तुमी मरे प्रत्येकान फुडाकार घेवंक जाय आपल्या विरुद्धात कितें जाता कशें दिसलें की ना रायट ऑफ इन्फॉर्मेशना खाला मरे म्हायती मागोवंक जाय प्रजेन मरे हांकां बुद्ध शिकोवंकूच जाय अरे कितें चल्लां रे माजरां हुंदराक भियेतात हा आयज परिस्थिती तशी आयल्या मरे काल पर्रीकार गेल्लो नावेले थंय कितें जालें खबर आहा 3 PWD इंजिनियरांक खंय तो सस्पेंड करूंक सोदता जेन्ना हे अधिकारी सत्तेर असतात आनी कदेलार बसतात पळय तेन्ना हेंचे बरें मूत जायटा पर्रीकार करता ते सारकें करता दत्तू आप्पा हातून सांगलां तें खरें आसा अन्याय लोकांनी आवाज उठोवूच जाय या दिवाळेक मरे आमी हो उजवाड हाडुयात आनी काळोख मरे नाच करुयात कायमचो काळखान मरे पडून दोबरां फुटली आनी पांय सरपले तरी कोण शाणो जायना दत्तू आप्पा करतलो आनी अण्णा हजारे करतलो म्हण रावंक जायना प्रत्येकाच्या आंगान मरे फायटर ताकद आसा फायट फायट अशें म्हणत रावत मरे स्वतांतली फायटींग कॅपेसिटी जागृत करूंक जाय झुजाऱ्या कृष्णांक मरे जागो करात ही नरकासुराची पाडी वृत्ती आसा पळय ती काबार करात फटिंगपणा लाचारी धमक्यो दिवप हाका मारप ताका मारप गुंडगिरी करप दांभिकता सगळें काबार जावंक जाय ह्या सगळ्यार मरे झगडे करूंक उठात आनी त्या नरकासुराक लासून उडयात तेन्नाच मरे उजवाड येतलो निर्भय जावन करचें पडटलें कारण मरे हो मरे सगळो असत्याच्या कोणाक जल्माक आयला नरकासूर आमी सत्याच्या दिवाळेच्या उजवाडेन आयिल्ले आसा हा फुडें सरात भियो नाका दोत्तू अप्पा सांगता त्या विचारांचे मरे दिवे पेटयत रावया काळोख नाच जातलो अरे हो काळोख मरे बालद्यो करून असो पयस उडोवपाची गरज ना त्या खातीर मरे फक्त उजवाड हाडल्यार पुरो तो हाडुया दत्तू आप्पा तुवें आमची निशाणी पयस केली दत्तू आप्पा तुमकां दोगांक आमची दिवाळेची परबी दिवाळेचे फोव खावपाक येतात चण्याची उसळ आसता आनी आमाड्याची करम आसता आयकात आमी मरे उजवाड हाडुया पूण मरे जाय तितलोच म्हणजे कितें जाणा मरे आमी जर चड उजवाड हाडलो जाल्यार आमचे दोळे मरे दिपकावतले आनी जर तो उजवाड कमी आसलो न्हू जाल्यार आमी मरे काळखान चांचपडून पडटले अमृते म्हणटा पळय तशें समाजांत मरे नरकासूर मरे वेगवेगळ्या थरांतल्यान आपल्यो तकल्यो वयर काडटात आनी आमच्या गोंयांत जाल्यार ना तितले आसात कितें चल्लां रे हा नरकासुराच्यो सर्ती रातभर नरकासुराचो थातो मातो आनी ताचें पूजन कृष्ण करपाच्यो सर्ती घेयात मरे कृष्णाच्यो मुर्त्यो करात आनी ती सर्त लायात मरे भुरग्यांक कृष्णाच्या बेसान न्हेसून येवन त्यो सर्ती करात मरे हा ना हे मंत्री रातचे उठतात आनी ते नरकासुराच्या मुर्तींक प्रायज दिवपाक नरकासुराच्यो प्रतिमा करता ते मध्यान राती वतात मरे लाखांनी इनामां मरे कितें चल्लां रे कलियुगांतलो कली हो आनी कितें वा रे वा बक्षिसे वाडटात खंय कितें जाणां मरे आतां हांव घरा वता आकाश दिवो करूंक म्हजो आकाश दिवो मरे हांव स्वता करता बाजारान आतां रेडीमेड आकाश दिवे आयल्यात थोड्या दिसांनी रेडीमेड फोव येना जाल्यार पुरो म्हणटा हांव बस गो हा दी ते आनी हेल्मेट घालचें पडटा बस बरें रे तुमकां दिवाळेची परबी लोकशाही